पणजे स्मार्ट सिटी जाता। म्हापशा मडगांवाकय स्मार्ट करतले। म्हापशा पालिकेचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावण सुवाळ्यात रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो। म्हापशेचे पुलीस स्टेशनाचे काम निमण्या पावड्यार आसा, तेंय बेगीनूच जातले। बस स्टँडय बेगीनूच बांदपाक घेतले म्हूण उपमुख्यमंत्री आनी थंयचो आमदार फ्रांसीस उलयलो। म्हापशा पालिकेचे कामकाज आतां कोर्टा कडल्या बिल्डिंगेंत चलतलें, मात पोन्ने बिल्डिंगेंतल्यान शिफ्टिंग अजूनय चल्लां। स्मार्ट सिटी म्हणून पणजे सिलेक्ट जाल्या। पणजेचें काम बरें बेगीन करचें, म्हापसा मडगांवा खातीर डेफिनेटली काही पुश करपाची कामां आमी करूंक शकता। इमिजिएटली जावचें ना, पण येणाऱ्या काळात जातलें। पण हांगासरल्या स्टाफाक सांगलें की इमारत बरी दिल्या, तुम्ही काम बरें करा म्हणून। मेजार बसतकीर खूप जाणांक समोरचो कोण अशी तकली वयर काढून पळोवपाची संवय नासता। ती मातशी तकली वयर करपाचो प्रयत्न, तकली वयर करपाचें सामर्थ्य, तकली वयर करपाचें मोठेपण म्हाका दिसता सगळ्यांनीच आमी दाखोवची गरज आसा। एक पुलीस स्टेशन नवें चालू जाल्लें आहा, नवें बस स्टँड जाता। बाजारान आनी कदंबा कडेन पयले मजलीर दुकानां तयार जाता आनी पोन्ने आजील आसले पळय तेजें रेनोवेशन चालू आहा। पणजे सांतिनेज बासिलियो जिमात नवी आधुनिक मशिनरी बसयल्या। नवे मशिनरीचे मंगळारा उक्तावण जालें। बासिलियो जिमाक 13 वर्सां जालीं। एकाच वेळार 20 जाणांक वापरपाक मेळपा सारखें पुराय बॉडी वर्कआउट करपाक मेळटा तसलें देशांतलें पयलें मशीन खंय बासिलियोंत बसयलां। ते भायर आनीक कांय बऱ्यो बऱ्यो गजाली जिमात आयल्यात। So today we complete 13 years, and today we have got one of India's first machine to be launched in Goa at Basilio's. This is a machine which can be used by at least around 15 to 20 people at one time. Like this machine involves your full body, for your full body workout. Then there are other machines which I've got for each and every body part, like for bicep, tricep, shoulders, legs, back. I've got treadmills, ellipticals. I think I've got one of the biggest dumbbell that's around 200 pounds, which is at Basilio's. My thanks to my members who actually maintain Basilio's as their own gym. पोरूच्या पयल्या ISLान फुटबॉल पिशे गोंयकारांक जणू न्हिदेंतल्यान उठोवन परत एकदां स्टेडियमार गर्दी करपाक उर्बा दिली। झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला FC गोवान गोंयकारांची काळजां जिखली। अंदू दुसरें ISL केन्नाचें सुरू जाता काय जालां। ISL सुरू जाता मेरेन FC गोवाची तयारी, प्लेयरांची म्हायती आनी पोरूचे दोळे दिपकावपी खीण सगळें प्रुडंटाचेर आतां सावनूच पळोवंक मेळटलें। आज पळोवया पोरूच्या ISLांत FC गोवाचे 5 पेजाद गोल। Two in the area, big shot for the first goal. It is rattled into the net. It's a magnificent strike. Duff with the cross. Santos trying to find room for the shot. Oh, it's brilliant. It's brilliant from the Brazilian. And it's 3-0. Oh, what a goal. What a calm finish. And Goa are heading for second spot. Romeo. Still Romeo. 1-0. And that's the century. The Tonna goal number 100. Martins. Much room for a shot. Marcelinho! Oh, what a strike that was from Edgar Marcelinho! इतल्याने खबरांचे तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।